जेम्सचे डॉक्टर्स आमचो रवी रावत कॅम्प अर्बन म्हाका दिसता ह्या वर्सांतले 2 प्रोग्राम्स तुमचे कंपल्सरी आसतातूच. म्हणजे एक तो फेलिसिटेशनाचो आनी एक ब्लड डोनेशनाचो. आनी सदांच सांगतना बरें दिसता की कॅम्प अर्बन जी कॉपरेटीव सोसायटी आहा ती खरेंच एक बरें काम करता समाजा खातीर. तुम्ही भुरग्यांकूय फेलिसिटेट करता त्यांच्या अचिव्हमेंटाक आनी सोशल फिल्डान ब्लड डोनेशन कॅम्प दवरून ते तुम्ही पुरे करतात. ते कारण खूप खूप अभिनंदन तुमचे आणि असेच कार्य तुमचे चालू दवरचे. पयलीं स्टार्टिंग जेन्ना आमी खेळटाले इतली वर्सां म्हाका स्वता खबर नासलें इम्पॉर्टन्स कितें ते ब्लड डोनेशन कॅम्पाचे. म्हणजे ब्लड डोनेट करपाक जाय की नाका म्हणजे आमकां कित्याक दिवपाक जाय. पूण जेन्ना इम्पॉर्टन्स कळ्ळें तेन्ना म्हाका दिसता हांव कंटिन्युअसली 7-8 फावटी आतां ब्लड डोनेट करीत आसा. आनी आयज मुद्दम येयला हांव ब्लड डोनेट करपा खातीर. कित्याक हे कॅम्प तुमी हांगासर ऑर्गनायज केले सो म्हाका एक चान्स पडना जाल्यार आमकां खंय तरी हॉस्पिटलान जाल्यार डॉक्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेवन ते हॉस्पिटलान वचून ब्लड डोनेट करचें पडटलें. आयज तुमी हांगा ऑर्गनायज केल्या बद्दल थँक्यू. सगळ्यांक खबर आहा हेल्थ कितली इम्पॉर्टंट आसा ती. आनी ब्लड डोनेट केल्यार म्हाका दिसता तुजें हेल्थूय बरें उरता. परत एकदा धन्यवाद हांव आमच्या जेएमसीचे डॉक्टर्स आनी नर्स आनी स्टाफ केला तेंचे धन्यवाद म्हणटा. तुमी हांगासर आमच्या गांवांत हांगा येवन ह्यो कॅम्प अर्बन कॉपरेटीव सोसायटी वांगडा तुमी ऑर्गनायज केल्यात. बरें एकदा थँक्यू आनी अशेंच कार्य तुमचें चालू दवरात. बाई स्वतः एक इंटरनॅशनल व्हॉलीबॉल प्लेयर दर 3-3 महिन्यांनी भितर ते रगत दितात आणि आयज त्यांची 10वी खेप ते रक्तदान करतले. म्हणून आम्ही जी दरोलकर, रवी, मेडिकल सेंटरचे दोन्ही डॉक्टर्स, ब्लड डोनर्स, उपस्थित सगळ्या बाबांनो, व्हेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. किती सुंदर लोकेशन आसा रे. वा रवी, कौतुक तुझे की तुवें राखून दवरला म्हणून. आणि आजचो रिपब्लीक डे अत्यंत महत्वाचो असो दीस आसा. त्या दिसा आमी अनेक संकल्प करता आणि संकल्प केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांनी आम्ही ते सगळे संकल्प विसरतात. आजचो संकल्प तसो विसरू नका. हो जो कार्यक्रम तुम्ही करतात असो सदांच कायम होतो. गावातलो एकही मनशाक मेडिकल सेवा मेळना अशें जावंक जायना. त्यासाठी प्रयत्नशील रावयात. आमच्या हांगा वयर कॉलेजाक सेंटर आसा त्या ठिकाणी नवें हॉस्पिटल बांदलें. बरोच वर्सां जाली न्ही ते खूप वर्सां जाली. आता ऑलमोस्ट कंप्लिशनाक पावले असे आमचे आमदार सांगतात. थँक्यू व्हेरी मच. आणि आज बातमी वाचली आम्ही, म्हाका ताणें दाखयली पेपरान की मुणकाराचो विशय घेवन ते विधानसभेन थाराव मांडलेले. मुणकार, कूळ आणि आमच्यो जमनी हे खरे आज प्रश्न आमकां पेटयतात. आणि त्या संदर्भात लॉ कमिशन ऑफ गोवा जाचो हांव चेअरमॅन म्हणून आम्ही काम केलें एके काळी 22 रिपोर्ट आम्ही ह्या जमनी विशयक, मुणकारां विशयक, टेनंटा विशयक, जमनीची संपादन हे कशी करप, राखण कशी करप, डोंगर, आमची झाडी या संदर्भात दिल्ले आसा. हांव तुमकां विनंती करीन कृपया वो जो रिपोर्ट्स आमी मांडल्यात ते विधानसभेत त्याचेर तुम्ही चर्चा घडून हाडा. हांवें जर कितें मूर्खपणां केला जायत चेअरमॅन म्हणून रिपोर्टान तर ते सांगात की हे तुझे बाबा मूर्खपण आसा. पण अमके बरें आसा ते आमी कार्यवाहीन हाडचे. कारण ते गोव्याच्या हितासाठी ही सगळी काणी आणि गोष्ट आसा. एनिवे लॉट ऑफ थिंग्स कॅन बी सेड बट वी द पीपल ऑफ इंडिया बरोबर न्ही आमचे प्रिएम्बल सांगता राज्य घटनेचे की वी गिव्ह आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन अँड वी हो शब्द जेन्ना वापरता पळय तेन्ना म्हाका सदांच अशें छाती म्हजी फुलून येता. वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव्ह टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. आणि कितें प्रॉमिस केला आम्ही डेमोक्रेसी प्रॉमिस केली, आम्ही रिपब्लिक प्रॉमिस केली, आम्ही सेक्युलरिटी प्रॉमिस केली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.